ताळगाव पंचायतीत 11तले 11 सीट बाबू जेनिफर गटाक, सगळे सत्ताधारी गटात विरोधक कोणूच ना। आग्नेल नवो सरपंच जाल्यार रेगा नवी उपसरपंच। खंड लिजांची पावणी जाल्यारूय थळाव्यांक नोकऱ्यो मेळटल्योच, तरी पूण लोकांचे मागणेची दखल घेवन लिजांची पावणी करचे नात। मुख्यमंत्र्यांचे खंड पिडितांक उतर। अनैतिक संबंधाच्या दुबावावेल्यान उजगांवात जालो खून। 33 वर्साच्या तरणाट्याक काजीनी व्हरून दुबावितान कोयतेन चाचायलो। तात्काळ कारवायेत खुन्यांक पुलिसां कडल्यान अटक। नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो आनी हांव रवींद्र नायक। आतां खबरो विस्तारान पळोवया। ताळगांवचो नवो सरपंच आग्नेल डिकुन्ना जाल्यार उपसरपंच म्हण रेगा पयच्या नांवाची घोशणा जाल्या। ही पंचायती खातीर जाल्ले वेंचणुकेचो निकाल सोमारा जाहीर जालो। बाबूश आनी जेनिफरच्या पॅनलान विरोधकांचो धूप केलो। 11तले 11 सीट ह्या पॅनलान गुठलायले। आता पंचायतीन फकत सत्ताधारी पंगड, विरोधक नाच। आयतारा 28 एप्रिलाक जाल्ले ताळगांव पंचायत वेंचणुकेचो निकाल सोमारा लागलो। प्रभाग 3तल्यान आग्नेलो डिकुन्ना बिनविरोध वेंचून आयलो। भाजपान आपले पॅनल दवरूंक नाशिल्ले, पूण तांणी कांय उमेदवारांक तेंको दिल्लो। बाबुशाचे पॅनलान सगळ्यांक न्हिदयले। फाटले खेपे 11 मदले 10 प्रभाग तांणी जिखिल्ले। आयतारा साळगांव पंचायतीच्या 11 प्रभागांनी जाल्ले वेंचणुकेत 71% मतदान जालें। जेनिफर ताळगांवची आमदार आसा, जाल्यार काँग्रेसीत गेल्लो बाबूश आता पणजेची पोटवेंचणूक लढोवपाचो आसा। It was an expected result. I told you all yesterday itself that we are going to sweep the polls. I would like to thank all the people of Talegaon for reposing their faith in us and the Panchayat. Once again, garbage treatment plant on an urgent basis. Our roads need to be done. The sewage line, which was still on for the past 8 years, needs to be completed on priority. Because we are waiting for that to be done. It's taken too long. It's a hardship and inconvenience for the people. And also the Donopol jetty, which has been closed now for about a year. There are no plans for the new jetty as yet. And the people from there are facing a lot of hardships. So we are going to check and see what's being done, because it can't be closed indefinitely without a plan being in place. No, I am very happy. It clearly shows that how the people has got faith in basically our leadership. In spite of me not campaigning in the constituency, the credit basically credit goes to Jennifer, because she's the one who has worked as far as the constituency is concerned, and she has met each and every individual. So I would actually the credit goes to her. Roads, I admit that roads are in a bad shape because of the sewage system and all. But I think now we'll be having a new sarpanch. I am sure under his leadership we will get these things resolved soon. मिरामारच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता बरोबर व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख। पणजेचे पोटवेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाक सोमार निमणो दीस आसलो। भाजपा वतीन सिद्धार्थ कुंकळकार जाल्यार गोवा सुरक्षा मंचा वतीन सुभाष वेलिंगकारान उमेदवारी अर्ज दाखल केले। एका तेंपार हे फुडारी गळ्यांत गळो घालून भोंवताले, पूण आतां तांचे मदल्यान उजो वचना। सोमारा पणजे जिल्लोधिकाऱ्याचे कचेरे भायर तांचे मदीं शाब्दीक जुगलबंदी जाली। भाजपाचे वतीन उमेदवारी अर्ज भरपाक आयिल्ल्या सिद्धार्थ कुंकळकारा वांगडा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गोंय प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकार, वीजमंत्री निलेश काब्राल, उत्तर गोंयचो लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नायक आनी हेर आमदार हजर आशिल्ले। ते भायर उत्पल्ल पर्रीकारानय ताका सांगात दिल्लो। अल्पसंख्यांकय सिद्धार्थाक तेंको दितले असो हावेस मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो। पळयात तो कितें म्हणटा तो। ऑल द सीट्स म्हणजे जी जाल्ली 5 निवडणुका ज्यो आसा ह्यो 5 निवडणुका परत रिपीट करता की 3 लोकसभेच्यो जाल्या 2 लोकसभेच्यो आनी 3 विधानसभेच्यो ह्यो ऑलरेडी आमी विन जाता। ह्यो हांव सांगना तर पत्रकार भावांनीच सांगलेले आसा, सर्वे रिपोर्ट सांगता ऑलरेडी जिखता। ही निवडणुका त्याच पद्दतीन उरल्या 20 दिसांचो आमचो प्रचार पळयात, मागीर कळटलें नक्कीच जिखतले। दिस इज द इजिएस्ट इलेक्शन म्हाका दिसता। जी 3 निवडणुका बायपोल जाल्या पळय त्याच्या पेक्षा सगळ्यात सोपी निवडणुका जर आसतली जाल्यार ही आसतली, कारण पणजे मतदारसंघ बारीक मतदार आसा
आसा. दुसरी गोष्ट सिद्धार्थ इज वेल एक्सपिरियन्स, 2 फावटी तो सगळ्या लोकां पर्यंत ऑलरेडी गेला. आमचे कार्यकर्ते सगळे युनायटली आसा, ते जाता तितके बेगीन जे आसा हे सगळ्या लोकां पर्यंत पावतले. हांवें सांगलां कॅथलीक हे सगळे आमचे भाव, गोंयान केन्नाच डिस्क्रिमिनेट करूंक ना, आनी भारतीय जनता पार्टी तर केन्नाच करूंक ना. सबका साथ सबका विकास, आमी सगळ्यांक हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन ह्या सगळ्यांक बरोबर घेवन गेल्ले आसा. तेका लागून तर भारतीय जनता पार्टी आसतनाच सगळ्यात चडांत चड डेव्हलपमेंट म्हणजे आमी म्हणटले ओल्ड गोवाच्या चर्चीच्या भोवती तुका याद ना जाल्यार सांगता, म्हणजे मॅक्झिमम डेव्हलपमेंट जर केन्ना जाला आसत जाल्यार तो मनोहरभाईच्या काळात जाला. आनी चडांत चड जे डेव्हलपमेंटा खातीर म्हणजे ओल्ड गोंयच्या डेव्हलपमेंटा खातीर जर स्पेंड केला आसत जाल्यार मनोहरभाईन केला, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केला. त्या खातीर केन्ना डिस्क्रिमिनेट करूंक ना. सगळे कॅथलीक भाव जे आसा हे पणजेंतले आमच्या बरोबर आसा, हे निश्चित आसा. म्हाज्या फाटल्यान ग्लॅन आसा, तुवें पळयला. 2015 आणि 2017 ह्या 2 इलेक्शनाक पणजेकारांनी म्हजेर विश्वास दवरलो. भारतीय जनता पक्ष आणि आमी सगळे कार्यकर्ते हे सदैव पणजेकाराची सेवा करीत आयल्या. एक दृढ नातें तयार जालां आणि ह्या नात्याच्या जोराचेर आमी हे निवडणूक लढटात, आमी निवडणुकीक वतात. आणि ह्याही फावटी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की प्रत्येक पणजेचो सुज्ञ मतदार हो भारतीय जनता पक्षाच्या वटेन मतदान करून म्हाका जैतिवंत करतलो. गोवा सुरक्षा मंचाचो सुभाष वेलिंगकारे आपलो उमेदवारी अर्ज भरले उपरांत गोवा 365 कडेन उलयलो. पळयात. पणजेची निवडणूक ही पणजेची निवडणूक एका मतदारसंघाची अशा पद्दतीन ताजे कडेन गोवा सुरक्षा मंच पळयना. तर गोंयचें एकूण गढूळ अनैतीक भ्रश्टाचारी सेटिंगाचें जें राजकारण चल्लां आनी जाका जनता विटल्या, त्या राजकारणाच्या शुद्धीकरणाची टुवर्ड्स क्लीन पॉलिटिक्स, शुद्ध राजकारणा कडेन असो मंत्र घेवन आमी भायर सरलेले आसा. आमी ह्या पणजेंतली पोटनिवडणूक अशें इंटरप्रेट करतात की गोंयचें गढूळ राजकारण जर काडून जर उडोवपाक जाय जाल्यार गोवा सुरक्षा मंचाचो कॅन्डिडेट निवडून हाडून ताज्या हातान हळूहळू ताज्या मार्गदर्शना खाली, गोवा सुरक्षा मंचाच्या मार्गदर्शना खाली ह्या गोंयची राजकारणाची सुत्रां हालपाक जाय. अशा पद्दतीचो ऐतिहासीक प्रारंभ ह्या पणजे पासून सुरू जाता. आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता बरोबर पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत आणि यशवंत परब. खणीच्या लिजांची पावणी जाली तरी लेगीत गोंयकारांनी भिवपाची गरज ना. खण वाठारांतल्या थळाव्यांक रोजगार मेळटलोच. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान खण पिडेस्तांक उतर दिलां. सध्या ज्यो खणी चलयतात त्याच धनयांक खणीची लिजां परतून मेळची अशी खण पिडितांची मागणी. ताची दखल घेवन सरकार खण लिजांची पावणी करपाचे भानगडीत पडचें ना अशें मुख्यमंत्र्यान मुखार म्हटलें. सेजा कंपनीन आमकां कामावेल्यान काडून उडोवपाचे नोटीशी धाडल्यात अशें सांगपा खातीर खण कामगार मुख्यमंत्र्याक मेळपाक सांखळेच्या रवींद्र भवनात गेले. आशिल्ले त्याच कंपन्या कडेन लिजा उरची हे खातीर कोर्टात एफिडेवीट घालतले, मातशे पासियेंस काडात अशें प्रमोद सावंतान तांकां सांगलें. पळयात. कल्पेशाच्या तकलेन खूब फुडलो विशय आसा. म्हणजे ह्यो मायनी वचून ऑप्शन जातलें, दुसऱ्याक काम मेळटलें, तें कितें दॅट इज सेकंडरी. पण हांव परत सांगता, ह्यो इन केस नेगेटिव्ह टू नेगेटिव्ह तेणी म्हटलां त्या प्रमाणे कदाचित तेंचें ऑप्शन करचें पडल्यान दुसऱ्यांक तें मेळ्ळें. तुमचें काम जें आसा पळय न्हू रे, हें 100% सेक्युअर्ड आसतलें, मायनी कोणूय चलूं, हे 100% सेक्युअर्ड. त्याच्या प्रमाणे प्रत्येक सगळ्यो लिजा जी आसा ही स्टेट गव्हर्मेंटाच्या आख्या ते खाली येयली आनी तेंच्यांनी ती ऑप्शन करचें अशें सगळो विशय जालो की तेंच्यांनी कंपल्सरी ती ऑप्शन करपाक जाय बी म्हणून. आमचो हांगासर म्हणजे मायन ओनरांचो आनी आमचो डिमांड कितें आसा तर ती लिजा जी आसा ही तांकां दिवची. सगळ्या लोकांचो डिमांड कित्या खातीर, नॉट इन द इंट्रस्ट ऑफ द मायन ओनर बट इन द इंट्रस्ट ऑफ द सगळ्या सामान्य लोक जे आमचे थंय कामाक आसा, ट्रक ओनर आसा, शेतकार आसा, भोवती रावता, हे तांकां लागून. गव्हर्मेंटाचो प्रयत्न जो आसा हो गव्हर्मेंटाचो प्रयत्न की आसा तशी परत एक तर आमच्या सगळ्या लोकांक काम मेळपा खातीर त्या इंट्रस्टान पावलां उचलची. पण हांव पावलां उचलची आसतना म्हणटाना हांव डायरेक्ट म्हणचो ना की बाबा ते तांकां हें म्हणचो ना, बट त्या खातीर खंयच्या पद्दतीत गव्हर्मेंटाचें एक एफिडेवीट दिवपाचें आसा. आतां एक्चुली पयर जे कदाचित तुमकां थोड्या जाणांक खबर आसली डेट लागपाची आसली म्हणटाले पळय आमी, बट ती डेट ऑन लिस्ट जाली ना. आमी होपफूल आसले की ती 15 एप्रिलाच्या दरम्यान येतली, ताजेर आमी पॉझिटिव्ह एफिडेवीट दितले आनी कितें तरी निर्णय हो त्याच बेगीन लागतलो. म्हणजे ज्या फाटल्या केसीचेर तो जर निर्णय लागत जाल्यार डेफिनेटली फुडलो विशय आमचो सुट्टा. सांखळेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार.
पळया फुडल्यो खबरो. आपले घरकान्नी कडेन संबंद आशिल्ल्याचो दुबाव घेत अंकुश गावडेन रवींद्र गावडेक कोयत्यान चांचावन जिवेशी मारलो. खून प्रकरणांतलो दुबावीत अंकुशान मयत रवींद्राक मुटुंगे उसगांवचे काजींनी व्हेलो आनी थंय कोयत्यान ताचेर हल्लो करून जिवेशी मारलो. खुनाच्या आरोपा खाला अंकुशाक पुलिसांनी अटक केल्या. दुबावीत अंकुश गावडेन रवींद्र गावडेक मंगळारा सांजे 6:45 सुमार उसगांव वाठारांतल्या काजींनी व्हरून कोयत्यान चेंचायलो. ताची बोटां तकली भुजांचेर ताणें कोयत्याचे घाव घाले. जखमी अवस्थेत रवींद्र गावडेक हॉस्पिटलांत घाल्लो. डीवायएसपी नेल्सन आल्बुकेर्कान ते विशीं माहिती दिली. The accused Ankush Gowde has been arrested and he is in custody. A forensic team is at the spot and further investigations are in progress. So why it is cause murder? The husband was suspecting an illicit relationship between the deceased and his wife. Okay. And the murder took place in the cashew plantations at Mutunga Luskal. उसगांवच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. कॅसिनो गोंयकारांक रोजगार दिता. कॅसिनो गोंयच्या अर्थकारणाक मजत करता. सरकारचो हो दावो आम आदमी पार्टीन भायर मारला. गोंयच्या 15,000 कोटी रुपयांचे बजेटींत कॅसिनोची मिळकत थेम्या इतलीच. कॅसिनो सगळे नेपाळीच भरल्या. थळाव्यांक कॅसिनोत रोजगार मेळटा अशें सांगून सरकार गोंयकारांक फटयता अशें आपाचें म्हणणें. कॅसिनो कडल्यान येवपी येणावळी परस सरकार चड गुंतवणूक कॅसिनोंचे पायाभूत वेवस्थेचेर करता. गोंयकारांक रोजगार दिवपाचे नदरेन कॅसिनो गरजेचे अशें सरकार सांगता ते फट अशें आप म्हणटा. गोंयचे कॅसिनो गोंयकारांक न्हय जाल्यार नेपाळींक रोजगार दिता असो आरोपय आपान केला. गोंयचो बजेट आसा 15,000 कोटी, पूण एक्चुअल कॅसिनोचो रेवन्यू पळयल्यार 250 ते 300 कोटीच्या वयर आसचो ना. हो धाकटोसो थेंब की कॅसिनो शिवाय सरकार चलचें ना ही सगळ्यांक व्हडली फटी मारतात. सर रेवन्यू खरें म्हळ्यार कॅसिनोंच्यान येवंक जाय आशिल्लो जाल्यार तो 3 ते 4,000 कोटी येवंक जाय आशिल्लो. तेन्ना म्हणूंक शकताले की बाबा हांच्या रेवन्यू शिवाय आमचो सरकार चलना म्हणून. पूण म्हाका खात्री आसा की हातूंचे खूब लिकेज जाता आनी थोडो पयसो डायरेक्ट कोणाच्या तरी बॉल्सान पावता. दुसरो मुद्दो आमी म्हणलो की हे गोंयकारा खातीर एम्प्लॉयमेंट दिता म्हणून. हातूनय खूब डावट आसा. म्हाका खरें विचारूंक जाय हातून गोंयकार कितले जाण काम करता. आज तुमी पळयल्यार वो हांव तुमकां एडवर्टायजमेंट दाखोवंक सोदता. वो एक फेसबुकार कोणे तरी घाल्लो. आज रिक्रुटमेंट चल्ला फॉर कॅसिनो प्रायड, पूण रिक्रुटमेंट चल्ला खंय नेपालाक. आनी हांगा सांगतात आमकां गोंयकार आसा म्हणून कॅसिनोचेर काम करपाक, आमकां कॅसिनो बंद करूंक मेळना म्हणून. सो ही सगळ्यांक व्हडली फट तुमी नेपालांच्यान लोक हाडटात आनी हांगा सांगतात की गोंयकारांक नोकऱ्यो वतल्यो म्हणून आमी कॅसिनो बंद करूंक शकना. तुमी हांच्या पार्टेनी ऑफिशली मॅनिफेस्टोन बरोवन दिवचें तुमचो कॅसिनोचेर कितें स्टँड. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. शिरोडेचे ग्रामसभेत मोठी लारां आयली. गांवांत येवपी बार्ज दुरुस्तीच्या प्रकल्पाक ग्रामसभेन खर विरोध जालो. सरपंच म्हणटा ह्या प्रकल्पा बदला केंद्रीय सागरमाला प्रकल्पा अंतर्गत प्रवासी जेटी बांदल्यार आमचो विरोध ना. हो प्रकल्प शिरोड्यांत हाडपाक आदलो जलवाहतूक मंत्री सुदीन ढवळीकरा कडेन बोट दाखयलां. पूण सुदीन सांगता हो प्रकल्प रद्द करप आतां दिल्लीश्वरांच्या हातीन आसा. शिरोडेची ग्रामसभा आयतार दीस जाली. व्हडा संख्येन ग्रामस्थ जमिल्ले. हेर विशया परस गांवांत येतल्या न्हंयचे धडेवेले जेटीचेरूच मोठी भासाभास जाली. काल आमी जेन्ना ग्रामसभा आमची जाली ते ग्रामसभे हो विशय दवरलो लोकां मुखार आनी आमची मतदार गांवचे नागरीक आसा तेणी ताका प्रबळ असो विरोध केल्लो आसा. पंचायतीचो आमी ठराव घेवन आमी विरोध केल्लो आसा की असली बार्ज जेटी आमकां शिरोड्यां नाका. आमी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी मुख्यमंत्र्याक लेटर धाडटले. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान कळयलां. पण म्हाका विश्वास आसा की सरकार आमची जी कितें मागणी आसा बार्ज जेटी कॅन्सील करपाची ती पूर्ण आमची त्यांचे सहकार्य आमकां मेळटलें आनी ती आमची मागणी आसा ती पूर्ण करतले आनी जेटी बार्ज जेटी स्पेशली आसा ती कॅन्सील करतली. पूण आमचो पॅसेंजर जेटी आसा ताका पूर्ण सहकार्य आसा. सुदीन म्हणटा आपलो सहभाग मायनिंग वेवसायांत ना. उर्फाटो अमित शिरोडकर आनी ताची फॅमिलीच ह्या वेवसायांत गुंथिल्ली आसा. सागरमाला हो प्रोजेक्ट
माननीय मुख्यमंत्री त्या वेळा वयले मनोहरजी पर्रीकारान जेन्ना म्हजे कडेन धाडून दिलो तेन्ना DPR तयार करपाचें काम हांवें केलें आनी तातूंत 3 गोश्टी प्रामुख्यान आमी धरलो, जो ट्युरिस्टीक इम्पॉर्टन्स प्लेसीस डेवलप करपाच्यो आनी जो पॅसेंजर आसा रोड ट्रान्सपोर्ट तातूंत कमीत कमी रोड ट्रान्सपोर्ट पॅसेंजर कशें जातले आनी सागर मालांतल्यान नदयेंतल्यान ट्रान्सपोर्ट कशें जातलें हें पळयलें. पयलीं जी पॅसेंजर बोट 75 पॅसेंजरांची अंडर सोलर हिचे टेंडरींग प्रोसेस कंप्लीट जालें आनी सद्या एक्सेप्टन्स आसा. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. कुंकळ्ळी वाठारांत कॅनालां उपाट भरून व्हांवपी उदकाचेर बेगोबेग उपाय केलो ना जाल्यार रस्त्यार देंवतलो. थळावो आमदार क्लाफास डायसान शिटकावणी दिल्या. ह्या उदका कॅनालाची वेवस्थीत जतनाय घेवंक ना, ताका लागून शेतकार आनी वाहन चालकांकूय त्रास जाता. शेतांनी उदक भरिल्ल्यान शेतां इबाडपाक लागल्या. उदकाक लागून रस्ते सुळसुळीत जाल्ल्यान वाहनां चलोवप धोक्याचें जालां अशेंय तो सांगता. थळाव्यांनी ह्या कॅनलाचे बाबतीत जायत्यो कागाळ्यो करूनय कांयच फायदो जावंक ना. पारोडाय शेतांनी उदक भरलां जाल्यार चांदोरा उदक रस्त्यार व्हांवता. लाखांनी लिटर उदक फुकट वता. बेजारिल्ले थळावे आनी तांचो आमदार कितें म्हणटात पळयात. शेत निवपाचें सगळें आतां बुडोवन आमकां निवपा मेळना. सगळें शेता वयल्यान उदक वयता. हे बोबदा उदक फुटोन तें आतां आमगे शेताचें वयता आनी तें आमकां आतां कांय करूं मेळना न्हू. निवपा जाल्लें 10 दीस जाले आतां हें बुडोवत वयता. आतां शेत पिड्यार जाला आमगेलें अशें करून उदक वयत न्हू. लोकांनी शेतां थिंगा ते निवपा मेळना शेत बुडोवन गेले. थिंगा चांदोर थिंगा आख्खेर ते वो कुंदर हॉटेला कडेन आख्खो कॅनल म्हूण रस्त्यार उदक येता. लोक थिंग पळटाय ते कितले कंप्लेन रिपेर केले पूण तांकां जायना. 2 दिसान परत म्हणटात. आज आमी थिंगा वचून येयले. थिंगा थिंग लोक पळटा तेजेर कोण एक्शन घेयना. थिंगा हें कंप्लेन दिला आनी हें कम तो जायना जाल्यार आमी लोक रस्त्यार येतले. आतां 2 दिसान टायम दिताय तें. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पत्रकार नारायण आठवले कडेन भाशेच्या संबंदांत मतभेद आशिल्ले, पूण ताची सामाजीक भान आनी सत्याचेर उबी राविल्ली पत्रकारिका म्हजे खातीर आदर्श आशिल्ली. देखून ताच्या नांवान दिल्लो पुरस्कार स्विकारतना खोशी जाता, ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश कामतीन म्हटलां. लोकविश्वास प्रतिष्ठानाचो अंदूचो 8वो पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकार प्रकाश कामतीक फावो जालो. ज्येष्ठ पत्रकार नारायण आठवलेचे यादीन दर वर्सा हो पुरस्कार भेटयतात. पणजे जाल्ल्या ह्या सुवाळ्याक अनु प्रियोळकार, आदलो अतिरिक्त मुख्य वेंचणूक अधिकारी नारायण नावती, महसूल सचिव दौलत हवालदार आनी आदलो राज्य वेंचणूक आयुक्त प्रभाकर तिमले हजर आशिल्ले. पुरस्कारा संदर्भात प्रकाश कामत गोवा 365 कडेन उलयलो. पत्रकारितेंतली सामाजीक लागणूक हो हातलो एक विशय आसा. आठवलेन कितलीशीच गोंयांत मडकय होडी दुर्घटनेक लोकांक मदत केली. मागीर लोकविश्वास प्रतिश्ठान हें गोंयांत आमचे डिसेबिलिटी सॅक्टरांतले जे भुरगे आसा तांचे खातीर शिक्षणाची सोय नाशिल्ली तेन्ना 16 भुरग्यांक घेवन हें लोकविश्वास प्रतिश्ठान लोकां कडेन झोळी फिरोवन तांणी सुरू केलें. आनी आज तांच्यो एकाच्यो 18 शाळा जाल्ल्यो आसा. सादारण 800 विद्यार्थी गोंयभर शिकता. हे सामाजीक लागणूक एका पत्रकाराची. तशेंच आठवले हांची कोंकणी विशींची मतां किंवा गोंयांतल्या भाशे विशींची मतां म्हाका मान्य नाशिल्लीं, पण तांणी एक धडाडीचे पत्रकार आनी एक धडाडीचे संपादक म्हणून जी तांची एक काम जें आसा, कार्य जें आसा तें हांव यंग पत्रकार म्हणून आमकां ताजी खूब हें आशिल्ली, अभिमान आशिल्लो. ते दृश्टीन म्हाका आज हो पुरस्कार घेतना खूब आनंद जाता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. करपा सारकें खूब कितें उरलां आनी जमता तितलें करतलोय. म्युझीक माफियान केल्लो हो भोवमान उर्बा दितलो. फुडें आनीक बरो वावर करपाचें बळगें दितलो. दामोदर मावज्यान मडगांवच्या रवींद्र भवनात ताच्या भोवमानाच्या वेळार काडिल्लीं हीं उतरां. विश्व कोंकणी दिसा निमतान ज्येष्ठ साहित्यीक दामोदर मावज्याचो सरस्वती सन्मान जैतिवंत महाबळेश्वर सैलान सत्कार केलो. म्युझीक माफिया संघटनेच्या जोड पालवान रवींद्र भवनात हो सुवाळो घडोवन हाडिल्लो. दामोदर मावजो, महाबळेश्वर सैल, साईश पाणंदेकार, रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष प्रशांत नायक, म्युझीक माफिया कंपनीचे सिद्धार्थ याजी
आनी जॉयल आल्मेदा हांचे हजेरेंत हेल्थ सेंटर डिव्हिडीचें विमोचन जालें. हांव आतां खंय भायर वयता पुराय देशांत खंय गेल्ले कडेन पयलीं कोण येता आनी म्हाका विचारतात यू नो दामोदर मावजो इज माय गूड फ्रेंड म्हणून. म्हाका हास्य दिसता दामोदर मावजो म्हजो बऱ्यांतलो बरो फ्रेंड असो एक अशा एक ट्रान्सपरंट उक्त्या मना काळजाच्या सर्वसमावेशक अशे म्हाज्या इश्टाचो जो सत्कार जाता म्हाका खूब आनंद जाता की फुडलो वावर करपाक हो भोवमान म्हाका उर्बा दितलो उमेद दितलो आनी तातूंतल्यान फुडें बरो वावर जावंक पावतलो अशी आस्त हांव बाळगितां. ही सत्काराची कल्पना मुखार व्हरून साकार केल्ले बद्दल म्युझीक माफिया अशें माफिया म्हणना फुडें भंय दिसपाचो पूण ही म्युझीक माफिया साहित्य माफियाच्या वाट्याक आयल्या. हांव तुमकां सगळ्याक देव बरें कर म्हणटा. रवींद्र भवनाचे शणै गोंयबाबाचे आदीन घडोवन हाडिल्ले विश्व कोंकणी दीस सुवाळ्या निमतान रसिकांक सतार वादन गायन नृत्याचो आस्वाद घेवपाक मेळ्ळो. पळयात कांय रंगयाळे यादगार खीण. जायो जुयो माळून बाये वता कित्या पाण्या मोग तुझो कितलोय आशेलो तितलोय लाभोक ना म्हाका परतून हो जन्म येतले मोगा म्हणा पोक तुका लागी लागी म्हणून म्हाका आपयताय बेगीन धरून उरून उमेदीताय म्हणटाय म्हजो मोग करताय तूं खरो. लजीन म्हजो जीव हो खतखता बियान हे काळीज म्हजे धडधडटा चिंता सोपान म्हजे जारी जाल्यार पुरो देस्पास. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. 1 मे हो जागतीक कामगार दीस. दर वर्सा अखिल भारतीय कामगार संघटना तो व्हडा दबाज्यान मनयता. अंदू प्रचंड रॅली काडप आनी कामगाराच्या हक्काचेर उजवाड घालपी पत्रकां वाटप अशें थारायलां. तशेंच सध्या चालू आशिल्ले वेंचणुकेंत कामगार आनी तांच्या संघर्शाची दखलच घेतली ना अशी खंत आयटकान उक्तायल्या. दर वर्सा 1 मे निमतान गोंयची आयटक कामगार आनी तांच्या फॅमिली सयत पणजी शारांत मोर्चा काडटा. अंदूय कदंब बस स्टँडा कडल्या क्रांती सर्कला कडेन सकाळीं 10 वरांचेर रॅलीक सुरवात जातली. मागीर ही रॅली चर्च सर्कला कडल्या पालिका गार्डना कडेन वतली. 23 एप्रिलाक गोंयांत तरी पार्लमेंटाची इलेक्शनां जालीं, कांय असेंब्लीची इलेक्शनां जालीं, पण ह्या सगळ्या इलेक्शनाच्या कॅम्पेनींत आमी खूब आतुरायेन पळयताले न्यूजपेपर्स टीव्ही चॅनल्स की कोण तरी कामगारांचे प्रश्नाचेर उजवाड घालतलो काय म्हणून, कोण तरी कामगार वर्गाचे आनी गरीब गोर लोकांचे शेतकारांचे प्रश्न कोण तरी वाली आमचो आसा गाय म्हणून ह्या पॉलिटिकल लिडरशीप आनी कॅम्पेनीन. जाल्यार दुख्खाची गोष्ट ह्या सगळ्या कॅम्पेनीन थ्रू आउट द इलेक्शन कॅम्पेन कामगार वर्गाची कसलीच आठवण कसलेंच मेन्शनिंग जावना. आनी ह्या मे डे दिसा आमी एक नवो कामगारांचो चार्टर आमी तयार केल्लो आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. कळंगूटचो शिंदळकी वेवसाय सोपून सोपना वेल्यान आतां तो थळाव्यांच्या हातांतल्यान विदेशी लोकांच्या हातांत पावला. सोमारा केल्ले कारवायेंत 2 अफगाणिस्तानी पर्यटकांक पुलिसांनी अटक केल्या. तातूंतलो एकलो अफगाणी सरकारांतलो वरिश्ठ अधिकारी जाल्यार दुसरो नावाजतो वकील. ह्या प्रकरणांत 2 उझबेकिस्तानाच्या चलयांक पुलिसांनी ताब्यात घेतल्या. कळंगूटचो पुलीस निरीक्षक नालास्को रापाजोन आपली टीम घेवन कळंगूटच्या गौरा वाड्यावेल्या एका गेस्ट हावजार धाड घाली. थंय तांकां दलाल संजय हातात सापडलो. ताचे कडल्यान मेळिल्ले म्हायतीवेल्यान 2 अफगाणिस्तानी पर्यटकांक अटक केली. महम्मद ओमर अरियन आनी महम्मद अजमल होडमन अशी तांची नांवां. तातूंतलो एकलो बेकायदेशीरपणान गोंयांत वास्तव्याक आसलो. ह्या प्रकरणात ताब्यात घेतिल्ल्यो 2 चलयो ह्योय विदेशीच. त्यो मूळ उझबेकिस्तानच्यो. सध्या तांकां मेर्शीच्या आपणा घरात दवरल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवंक मेळटल्यो. ते भायर नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा.
देव बरें करूं.